sola con la cosmos somos al east tomos so aso tomo sola con la tomo somo ahí tomo so디 सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळे सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळे सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा so glory tumo so swana tumo chikupin suwa tumo so de tumo so glory tomo sona tomo chigupit suwa tomo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळे सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा so sorna tumo so shikona
सोडना चिकना चिकना सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोता सगळ्या संतेन तुझी सेवा करता हांगा वचा हांगा वचा जेजू हांगा वचा जेजू हांगा वचा जेजू हांगा वचा हांगा वचा जेजू हांगा वचा जेजू हांगा वचा जेजू हांगा वचा हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 oh Lord here I am oh Lord here I am oh Lord here I am hallelujah 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 उगलाब तुका जिसो उगलाब तुका जिसो हरगां तुका जिसो स्तुती तुका जिसो आमचे संगात तुझे हाजीरपण दाखयताय जिसो हरगां तुका सुम्या जिसो उगलाब तुका सुम्या जिसो हालेलुया 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 जिसो मुखार दिंब्यांनी आमी आसाव ताचे हाजीरपण आमी बघून आसाव जशें शीस ताचे बराबर रावले वरे विंगड सुवातेक वचून तांणी तांचो वेळ विशय घेवन आनी मागण्यान करशिलो तशें आमी हो अमूल्य वेळ ह्या पवित्र पूर्ण थळार करसून आसाव त्या जेजूक सोदूंक अनभोग जोडूंक मागणी विनवण्यो समर्पूंक आमी आयल्या आमचे नीज दायज जिविताचें कोटें आमच्या जिविताची बुन्याद आमच्या समोर आसा निर्गमान अध्याय 33 आमकां देवा आनी मयजे मदें जाल्लें संभाशण आमकां वाचूंक मेळटा निमाणे मयजे देवा कडेन एक मनावी एक आशा विचारता देवा म्हाका तुजें मुखामळ दाखय देव म्हणटा जो कोण म्हाका पळयता तो जिवंत उरचो ना जो कोण म्हाका पळयता तो जिवंत उरचो ना देव आशेतलो की मनशांनी देवाचें मुखामळ पळोवंक जाय आपूण कोण म्हूण दाखोवंक जाय आय एम हू आय एम हांवूच तो म्हणजे मारिफात देवाची वळख म्हज्या मुखान करून दिता तर देवाचें रूप प्रतिरूप आमी कोणूय देखलेलें ना पूण ताणें ताचें रूप दाखोवच्या खातीर ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो सावन मनशाक रचलो म्हाका आनी तुका रचलो उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1:26 आमकां स्पश्ट रितीन सांगता आमी ताच्याच आमच्याच सारक्याच्या आनी स्वरुपाचो जावन मनशाक रचया देवान ताचें प्रतिरूप आमचे थंय पिंतरायलां कांतयलां
पूण मनशापणान सलवल्ली आमी देवान आनी फुडें आनी एक मेट काडलें. तें मनशापण दाखोवच्या खातीर, ताचें प्रतिरूप दाखोवच्या खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी मनशा रुपी धाडलो. त्या खातीर हर एक मागण्या, हर एक आमोर ह्या वेळार म्हणटा, आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आनी आमचे मदें जियेलो, तो मनशा मदें जियेलो. आनी अशें देवाचें प्रतिरूप कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जालें. त्या पासून जेजू लुकाच्या वांजेलांत तुमी वाचता, जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता, जो कोण म्हाका सतमनता तो बापाक सतमनता. जेजूचें रूप आज सक्रामेंतान उंड्या रुपी आसा. ताचें हाजीरपण सदांच दाखोवच्या खातीर ताणें येवकारीस्त घडोवन आमकां ताचें हाजीरपण दाखयलें. तस्सो जेजू आमचो आसरो, तस्सो जेजू आमचो भद्र आसरो. आमी सर्वीं बसया, त्या देवाक आराधन करया आनी गावया परत, तूंच म्हजो आसरो. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणदार, तूंच म्हजो वाळगी, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणदार, तूं म्हजो वाळगी, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळेव सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा वसा जेजू, हांगा वसा जेजू, हांगा वसा जेजू, हांगा वसा, हांगा वसा जेजू, हांगा वसा जेजू, हांगा वसा जेजू, हांगा वसा. तसो जेजू हांगा आसा, आमी ताचे समकर आसाव, ताचे हाजीरपण आमी बघून आसाव, ताचे रूप पळोवंक आमी सोदून आसाव. ते रूप येवकारीच ताच्या उंड्यां तैलीपण आसा. मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, आमची दिश्ट ताचे थंय कोंसोवया, ताच्या हाजीरपण आमी अनुभव करया. हो थोडो 1 घंटो ताचे थंय आमी करसिताना तो आमकां राखता, आमकां सांबाळता, आमकां बसता. हे सगळे म्हज्या मतीक येवं दी. हांव अस्कस जाल्यार तो म्हाका सांडून घालिना. म्हजो दुबाव पयस करूंक आमी हांगासर आयल्या. आमचे कश्ट आटे विटे दूख आमी ताचे थंय समर्पक आमी आयल्या. पूण जेजू हांगा आसा, तो म्हाका जाय. तोच म्हजें खोटें, तोच म्हजो रक्षक. त्या देवाक आमी आराधन करया आनी आराधन ह्या गिता मारिफात मंदारान व्हरया. तूं म्हजो गोळी, तूं म्हजो सोनार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. गावया. तूं म्हजो गोळी,
सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूपळ सोदता, सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता. हांगा आसा, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा. Here I am, Jesus. Here I am, Jesus. Here I am, Jesus. Here I am. Here I am, Jesus. Here I am, Jesus. Here I am, Jesus. Here I am. Here I am. Organ tuka sumya Jesu. Ogulab tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Jesu. Ogulab tuka sumya Jesu. Mahima tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Wakani tuka sumya Jesu. Oglab tuka sumya Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आज सगळी पवित्र सभा अपॉस्टलाची एका महान अपॉस्टलाची परब संभ्रमता. कोणाची परब? सांत थॉमासाची. जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सरून गेल्या उपरांत ते बसयल्ल्या गांवांत आराम जाल्ले तांचे ते मिसांव मुंदारून वयतच हर एक शीत गांवांनी सुवार्ता प्रगट करूंक गेले. जेजून दिल्लो तो आदेश वसा संवसाराच्या आखेर पर्यंत सर मनशांक म्हजी आज्ञा शिकया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान शिकया आनी हांव तुमचे सवय सदांकाल आसतलो. ही म्हणली उतरां तांणी संतोशान मानून घेतली. संवसाराच्या कोनशाक ते गेले आनी सांत थॉमास चरित्रेची पानां भरतल्यार भारताक आयिल्लो. त्या देखून ताका भारताचो अपॉस्टल म्हणून नांव हाडला. आनी तो अपॉस्टल भारताक येवन ताणें सुवार्ता प्रगट केली आनी ती सुवार्ता आज आमी साकोन आसाव, अनुभव करन आसाव. आज आमी इतल्या संख्यान आराधनांत एकठांय जाल्या तर या आज क्रिस्ती लोक क्रिस्तां वळखता तर जाल्यार ताणें वारयल्लो तो रक्ताचो गाम, तांणी जरयल्ली ती कश्टा वावटीची जर वाट आमी आधुनीक काळार जियेत आसतना सुवार्ता प्रगट करचें ते व्हड पंथ मनाचें मन बघाना आमकां. आमचे थंय आमचेच वैयक्तीक कश्ट संकश्ट आसूंक पुरो, पूण सुवार्ता प्रगट करूंक आमकां ते व्हड कश्ट आकांत तवळ आसले बरी ना. पूण तरी प्राचीन काळार आपोस्तलांच्या या पवित्र सभेच्या बापायच्या काळार, पवित्र सभेच्या दोतोर आसल्या काळार, या मार्तिरांच्या काळार कोण आसात तांची जिणी आमी व्हरून पळोवंक जाय. जर क्रिस्ताचे नांव उल्लेख केल्ल्या खातीर जायते कश्ट संकश्ट तांकां अनुभव करूंक मेळ्ळे.
पूण तांणी भावार्थ सांडलो ना. भावार्थ तांचो विंदलो जाल्यारय तांणी वेगळा सार क्रिस्त तावन केलो ना. बघा क्रिस्ताक थंयच रावलें. तांचें उतर जावन आसलें तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी करो. ह्या उतरांनी ते जियेले. सोमी एकलो मात्र म्हाका पुरो. संवसाराच्या आटे विठ्या मदें क्रिस्ताक परगटून ते जियेले. आज त्याच क्रिस्ताक आराधन करूंक आमी हांगासर आसा. हो एक वर्तो अवकाश आमकां दिला. जायतो लोक आशेवन आसलो कोण ह्या पुंतळाक ये जाय, हांगासर आराधन करी जाय, आमच्या आंगवण्यो हांगासर फारीक करी जाय. सालोरे समारी फात आमी कितें आशेता मागता तें आमी घेवं जाय. पूण जायते फावटी आमकां आमचो दुबाव वचोंक सोडिना. पूण आमचो भावार्थ ताचे थंय थीर करया. जेजू क्रोस ह्या उंड्या रुपार हाजीर आसा. तो आमकां पळयता, आमचेर आशिर्वाद घालता. त्या जेजूक आमी आराधून फकत आमी गावया. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी करो. पान संको 110 110.
moche in pago tons pao somia tons pao tons moche wate divo tons pao somia tons pao tons moche wate divo tons puro maka tons puro tons mozo goli boro tons puro maka tons puro tons mozo goli boro pos kartai to deun saro दुश्मनाता कर पारो पोस करताय तो देऊन सरो दुश्मनाता कर पारो तुझ पुरो सोम्या तुझ पुरो तुझ मोसो गोडी बरो तुझ पुरो सोम्या तुझ पुरो तुझ मोसो गोडी करो जेजू मात्र म्हाका पुरो तोच म्हाका सरोव दिता ते देखून किर्तन 23 आमी गायता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचसो तरो आसले थंय तो म्हाका आपण व्हरता दुस्मानांत हांव राखता तो जेजू हांगा आसा ताचेर दिश्ट खंयचो आराधन करूंक आमी आयल्या मी आराधनाच्या गितान गायता सांत तोमासा परी गायना पळयता ताचेर बरवसता अशें आसतना जायते फावटी म्हाकाय म्हज्या जिवितांत दुबाव येतात ते दुबाव आमी पयल्यान आमी पयस करूंक जाय आयच्या दिसा आमी त्या दुबावा विशीं आमी नियाळ करतले जायते दुबाव म्हाका देवातावन पयस करतात पूण थोडे दुबाव म्हाका जेजू थंय लागीं हाडतात दुबाव जायते फावटी म्हाका नास्तीकपण उपजयता पूण सांत तोमासा तसलो दुबाव जेजू पळोवंक आशा भोगसो दुबाव तो म्हाका देवा थंय लागीं करता देवाचेर फातयेनी दवरशें करता तो दुबाव आमी पयस करया दुबावा विन जियोंक सोम्याचेर पुर्ती फातयेनी दवरूंक आमी फुडें सरया आनी त्या जेजूक आमी सांगया तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तोच आमकां आदार त्या पासो गावया तुंच आदार सोम्या तुंच आदार तुंच सर्गींचें उगडचें दार आधार म्हाका तुंच आधार तो सर्गाचें दार तुंच आधार म्हाका तुंच आधार तो सर्गार पावोचें दार वाट सुकलेल्यांक तुंच पुडार पातकी मनशां माफुदार वाट सुकलेल्यांक तुंच पुडार पातकी मनशां माफुदार तुंच आदार सोम्या तुंच आदार तुंच सर्गार पावोचें दार तुंच आदार सोम्या तुंच आदार तुंच सर्गार पावोचें दार
सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो पोस करताय तो दिव सोरो दुस्मानाता कण पारो पोस करताय तो दिव सोरो दुस्मानाता कण पारो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो म्हजो गवळी खंय आसा हांव कश्टात आसतना हांव सांपडत आसतना म्हजो गवळी खंय आसा हिंदू बाबाची सवालां म्हाका उपजतात म्हज्या कुटुंबांत दुस्मानकाय वाडल्या जायत्यांनी म्हजेत हिंदू भाव घाला पूण म्हजो गवळी खंय आसा संवसाराची चिंतप म्हाका अडसीत आसतना म्हजें राज जावं म्हाका उणेंपण म्हण बगता आसतना तो भावार्थ म्हाका सगळें आई कशें करता क्रिस्ता थंय लागीं करता पूण उदें येता परत परत सवाल म्हजो जेजू खंय आसा म्हजो गवळी खंय आसा गवळी संवसारार आमी बकरे चलयतल्यांक आमी पळयलां आनी बकरे फुडें वचून आसतात गवळी फुडें आसता बकरे फाटल्यान आसतात गवळी फुडें आसता बकरे फाटल्यान आसतात आनी त्या गवळ्याचो पाटलाव करून ते वेतात कित्याक बकरे आपल्या गवळ्या वळखतात गवळी हर एक बकऱ्यांक नांवान वळखता आनी तो गवळी फुडें वता आसतना त्या गवळ्याक त्या बकऱ्या वयर कसलो सुद्दां भाव ना पण बकऱ्यांक जायते पोटी त्या गवळ्या वयर दुबाव उपसता त्या बकऱ्यांक जायते पोटी त्या गवळ्या वयर दुबाव उपसता त्या पासत थांतली एक शेळी सांडून वेता पूण गवळी नवानूय बकऱ्यांक सोडनो सांडून गेल्ल्या त्या एकल्या शेळ्या खातीर परत सोदून वेता ती शेळी आज हांव आनी तूं जावन आसां गी तवळ हांवें विचारचें म्हजो गवळी खंय आसा तवळ म्हजो गवळी म्हाका ताच्या खांदार घेवन तो चलोवन वचोन आसा सांगाता एकवटान आसतना गवळी फुडें आसता पूण कश्टोन सांडून वेता आसतना गवळी म्हजे सांगातात आसता म्हज्या एकल्या थंय आसता तो म्हाका ताच्या खांदार घेता आनी फुडें वेता संतोष पावता आनी उरिल्ल्यांक की संतोष पावोंक संतोषांत वांटेली जावंक आपोवणें दिता हो म्हजो गवळी तसो म्हाका फावो तसो म्हज्या वाटेक दिवो तो म्हज्या खांदार घेवन तो फुडें वेता कित्याक हांव वाट चुकलां हांव काळोखान सांपडलां त्या खातीर तो म्हजो दिवो जावन फुडें वेता बरवशाची कीर्ण आमचे थंय फांकयता त्या पासत गावया तुंच फावो म्हाका तुंच फावो म्हजे वाटेक तुंच कोरो उजवाड दिवचो दिवो तुंच पावो म्हाका तुंच पावो तुंच
मोचे वाटेक दिवो. सांगात म्हणया. तूंच पावो म्हाका तूंच पावो, तूंच म्हजे वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांवडावन काळो, बरो वर्षाचे कीन फांको. जीव दिलोय धांवडावन काळो, बरो वर्षाचे तीन फांको. तूंच पावो माम्या तूंच पावो, तूंच म्हजे वाटेक दिवो. तूंच पावो सोम्या तूंच पावो, तूंच म्हजे वाटेक दिवो. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोडी बरो. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोडी बरो. जीव करताय तूं दिवन सरो, दुस्माना ताव कण पारो. पोस करताय तूं दिवन सरो, दुस्माना ताव कण पारो. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोडी बरो. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोडी बरो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कशी आसात? दुबाव आसा गे, दुबाव आसा गे. जेजू थंय दुबाव आसा गे. आसूंक नजो, आसूंक नजो. जेन्ना आमकां कश्ट येता आसतना, जेन्ना आमकां खंत बेजाराय भोगता आसतना, आमी जेजूचेर सट्टाव जावन दुबावता. सांतो मासी कश्ट आयले म्हणून दुबावंक ना, पूण ताका पळय जय म्हणलें दुबावलो. तसो पाटलाव करन हर एक सुवात्यांनी जेजू सांगता ताणें पयन केल्लें. आनी पवित्र पुस्तकांत हो एकलो मात्र न्ही दुबावलेलो व्यक्ती. अब्राहमांत हांव धरल्लें निमाणे पर्यंत हर एक व्यक्ती एक ना एका रितीन दुबावल्यात. पवित्र सभेचो पयलो पाप सैबी दुबावलेलो आसा. जुवांव बावतिस्ती दुबावलेलो आसा. अब्राहमाची पत्नी साराय दुबावलेली आसा. बसयल्ल्या गांवाक परजे पावच्याक मैजेक विंचून काडलें तोय दुबावलेलो आसा. पूण दुबाव आमकां हर एकल्यांक भावार्थान लागीं हाडूंक जाय. बसोत आमी सगळीं उबी रावया, देवाचें उतर आयकून नियाळ करया. जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वाक्य 2 फुडें. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हूण तुमी लेखी जाय. नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ पार्क केल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासन उपजता म्हूण तुमी जाणात. तिरासनेच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुनी जातेल्यात. आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदीं कोणीय जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. देव समेस्त मनशांक उपगन आसतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागूं. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारां परी.
जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी तसल्या दड्या मनाच्या आणि चंचल सालीच्या मनशान सोम्यांत हांव आपणाक कांय मेळत म्हणो चिंचे नाका. देवाचें उतर हें देवाचें ओडपकार. बसया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा आपोस्तलाची परब संभ्रमता आनी आपोस्तल सांत थोमासाक वेगवेगळी नांवां आसात. सांत थोमास जवळ्यांतलो एकलो आनी आमी हर एकली नांव दिता दुबावी. ताका सगळ्यांनी सांत थोमास म्हणले तशें दुबावी म्हणून आपोवचें. आनी दुबाव म्हळ्यार कितें? दुबाव म्हळ्यार कितें? आधुनीक काळाचे दुबाव आनी निजरतान दुबाव वेगवेगळे आसात. दुबाव म्हळ्यार सताक पावोवंक कश्ट मारचे, या सत पातयेवंक कश्ट मारचे आनी तें सत पातयेवंक सवालां घालची. तें सत आमी पावोवचे तर जाल्यार आमी सवालां घालची. आमचो दुबाव नास्तीकपणाचो दुबाव जावंक नजो, नास्तीकपणाक आमकां पावोवंक नजो. दुबाव केन्नाच नास्तीकपणाक कारण न्हय. दुबाव आनी नास्तीकपण दोन वेगळे रिती आसात. नास्तीकपण म्हळ्यार देवाचें अस्तित्वच नेगार करचें. देव आसा, त्रिंदाद अस्तित्वांत आसा म्हणलेंच नेगार करचें, ना पातयेनी दाखोवचें आनी म्हजेंच राज हांव म्हाका व्हरून पावयता म्हणलें चिंचे आसा, हें नास्तीकपण. आनी एका अर्थान देवाक बगलेक दवरन मनशाक आनी ताच्या कर्तव्यांक सेंटर मदघात दवरचें जावन आसा नास्तीकपण. पूण दुबाव हें कसलेंय वेगळो आसार ह्या मदघात दवरिना. बगार देवाचेर अखंड पातयेनी दवरता आनी पातयेनी दवरच्याक सवालां घालता. त्या खातीर सांत थोमासाच्या फेस्ता दिसा ग्रेगोर वर्तो आपल्या शर्मावांत अशें म्हणटा, सांत थोमासाचो दुबाव उरिल्ल्या आपोस्तलांच्या बवार्थाच्या की सडीत बवार्थान भरलेलो जावन आसा. कित्याक ताच्या दुबावा वरवीं आज आमी हर एकली त्या देवाक लागीं सरूंक कारण जाल्या. कशें? ताणें सवाल केल्ले, हांवें जेजूच्या कडवळाक आनी हाताच्या गळ्यांक बोट आनी हात घाल्ल्या पळयल्या शिवाय आनी बोट घाल्ल्या शिवाय हांव पातयेवचो ना, हांव सतमानचो ना. उपरांत एक हप्त्या उपरांत जेजू ताका दिश्टी पडल्या वेळार परत जेजू थंयचो सवाल घालता, थोमासा दुबाव नाका, फुडें सर, घाल, हाड तुजो हात आनी घाल म्हज्या कडवळांत. आनी अशें तो वळो तो थंयसर कडवळा हात घालून फुडें गेलो म्हणलें खंयच उल्लेख ना. बगार ताणें बवार्थ उसारलो, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. कश्ट आकांत आमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणटा हेब्रेवांक घरां बरयल्लें पत्र. कश्ट आमच्या तरबेतपणाक येवचो वांटो. आनी जेन्ना कश्ट येतात थंय आमी त्या कश्टांत जेजूचें हाजीरपण हाजीरपणांत आमी जियोंक जाय. देव आपल्या पवित्रपणांत आमकां भागीदार करी जाय म्हण आमच्याच हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारके वाटेक हाडटा. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळां भरीत जिवीत जोन दिता. कश्ट कशे येतात? हे हेब्रेव घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें आतां वाचलें वाक्य देवी आमकां शिक्षा दिता म्हणलें उल्लेख करता. पूण कित्याक? आमचें हर एकल्याचें जिवीत शिस्तेचें जायचें म्हणल्या इराद्यान.
एक जर जाल्यार दुसरें ताचें हाजीरपण वळखून घेजय म्हणल्या इराद्यान. जाकोबाच्या पत्रांत सुरवेर वाचलें, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते भागस म्हण तुमी लेखी जय, तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासान उर्प जाता. आमकां भावार्थ आसा देखून आनी भावार्थ आसले वरवीं तो कश्ट आमी ते करूंक फुडें वेता. आनी अशें कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव आमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण सगळ्यांक बापायतावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोवंक ना जाल्यार तुमी बापायचे काशा पूत न्हय. बगार हडबे आमकां शिक्षा लावन सामा वाटेक हाडटेल्या आमच्या संवसारी बापायक जर तुमी मानान लेखता तर आमच्या आत्मीक बापाक कितलें चड काल जावन ताचे तावन आमी जिवीत जोडिनाये. आमच्या संवसारी बापायन ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनांत आपणाक बरें दिसता त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली. कोण एकलो हात वयर घाला पळया. आमच्या बापाय तावन मार खावं नात म्हणून हांवें गेल्यात. कोण एकलो हात वयर घाला. आमच्या बापाय तावन आमी मार खावं नात. एकच एक बाप तावन एकच एक मार खावं ना. खंयगी सूख केल्या, खंयगी सूख केल्या. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचें वाक्यच म्हणटा, जर बापूय जोर करिना या मारिना तर तुमी त्या नीज काश बापायचे पूत न्हय. पूण हडबे कित्याक बापायक व्हडलो अधिकार आसा. हडबे म्हणलो शब्दच वापरला पवित्र पुस्तकांत. हर एकल्यांक की बापायन बुध बाळ सांगल्या मारला, तिदविला, सारके वाटेक हाडिशें केलां. आनी त्या खातीर आमी एक रितीन आमी भावार्थान जियेता. एका रितीन आमी भावार्थान जियेता ह्या संवसारांत. कित्याक अब्राहम भावार्थाचो बापूय. पवित्र स्नान दिता आसतना बापायक आशिर्वाद दिवन म्हणची उतरां. भावार्थाचो बापूय जावन देखी बरीत बापूय जावन पतीन एक पती जावन जियोवंक ती कृपा आशिर्वाद मागता आसतना ती जबाबदारी समजून घेता. आमची हर एक दिसपडती मागणी कितें म्हणटा ती आमची जबाबदारी कळयतात. जावं पुरो पवित्र सभेन, जावं पुरो कुटुंबांत, जावं पुरो घरांत, जावं पुरो वाड्यांत कुटुंबांत हर एकली जबाबदारी आमकां शिकयतात. त्या पासत आमी दुबावन आसतना कश्ट स्विकार करूंक जाय. हर एका भुरग्यांक आपल्या बापायन दिवची शिक्षा, हर एका भुरग्यांक त्या भुरग्यापणार मेळचे ते कश्ट तो म्हणून भोगतात. पूण एक दीस शेवटी ते पावतात, फुडार बांदून चमकोन वेता आसतना चिंतात तवळ भोगता. तवळचे कश्ट आज म्हाका ह्या फावंड्याकान पावयलां. आमी हर एकले सांगता हांव आज ह्या फावंड्या कारण जावंक आसा म्हजे आवय बापूय, म्हजी शिक्षकां, म्हजी मालगडी कोण प्रेरण म्हाका दिलां तांणी जर तवळ हांवें एक इसारल्याक कांय जोर करूंक नातलें, जर म्हाका आडवायलेलें, जर म्हाका वचोंक सोडलें तर जाल्यार हांव हांगासर पावतो ना, कोण ना खंयच्याय वाटे वेतो कोण ना. आजकाल जायतीं भुरग्यांक असलो मोग मेळटे आसा, पूण जायतीं भुरगीं आडवाटेक वेते आसात. खरेंपणी आज पॅम्पर्ड चायल्ड जाल्या कोंडटाचीं भुरगीं. कित्याक एक या दोग, हांव एकच, म्हज्या आवय बापाय, आमी खंय 25 नांव. पूण खरेंपणी त्या भुरग्यान सारके वाटे व्हरच्याक त्या प्रायर ते कश्ट आमी शिकयलेल्या वेळार मात्र जिवीत म्हणलें कितें म्हणलें शिकतात आनी पंत आव्हान स्विकार करूंक तयार जातात. आमच्या हर एका आवय बापायंची वडिलांची जबाबदारी त्या भुरग्यांक पंत आव्हान स्विकार करूंक शिकोवचें. त्या खातीर हर एकले ताळवे तावन पांया मुळांतलीं कामां आवय बापायनी करची न्हय, बगार त्या भुरग्यांक आमी ती वावर करूंक सोडूंक शिकोवंक जाय. नांतर जाल्यार
तांच्याच अस्तित्वाचेर सवाल उदेता दुबाव तांचे थंय दोडो दोडो जावन वता आनी असो दुबाव उदेल्ल्या वेळार जायते फावटी आमी देवातावन पयस सरता कुटुंबातावन पयस सरता आड वाटेक वेता आपणान कशे कश्ट अनुभव केल्यात आतांचे चिंताप वेगळें जावन आसा हांवें कश्ट भोगल्यात अबा आमच्या भुरग्या बाळांनी कश्ट भोगींक नजो हें चिंताप आदुरें अर्थहीन हें चिंताप आमकां सगळ्यांनी दिसून येता आमी कश्ट आयिल्ले बरी आमच्या भुरग्या बाळांनी कश्ट येवंक नजो त्या देखून सकयल दवरल्यार मय वरीत वयर दवरल्यार गण वरीत म्हणून पसचें लास्टाक आवय बापूय उतर प्राय पावल्या उपरांत आमकां कळटा कितलीं तांचे संगी आसात गे म्हणलें आमच्याच देश एका कुटुंबांत एकली जियोन आसली 6 जण चेरके भुरगे आसात पूण एकली तिचे संगी ना ती एकली जियेते आसा तर कुटुंबा जिवीत कित्या खातीर खंयसर आमी चुकोवन पडल्या आमी ती म्हणटा करसूंक बरें करशिलां फादर शिकोवंक बरें शिकयलां फादर फुडारी तांकां रोसचें बरी पळयलां बरें वावरान ते आसात पूण घरा येनात आसोंक 6 जण आसात 12 जण आपोस्तल जाल्यार 6 जण आपोस्तल तांच्या घरांत येतात पूण असलें जिवीत कसलें आमी कित्या खातीर थोडे जायते फावटी आमी कश्ट आमी आपणावचे आमीच आपोवणें दिवन करचे इनवायटींग प्रॉब्लेम्स आमीच आपणावन कश्ट कश्ट म्हूण चिंतचें देव दिना जायते वाटो आसात वचोंक आमकां नाका वचोंक कित्याक आमची जानवाय आमचें राजांव सोडिना आमच्या राजांवान आमी इतल्या बरल्यांक कितें राजांव आमकां अहंकारान उपजायता आनी अशें जियेल्ले वरवीं आमकां सारक्या वाटेन वचोंकूच जायना त्या खातीर जाकोबाचें पत्र आमकां स्पश्ट रितीन सांगता आमी तिरासान सांबाळूंक जाय आनी ती तिरासान आमकां खालतें करता सल्माव राय जावंक तो राय ताका पदवी मेळ्ळ्या वेळार ताका देवा लागीं मागतना कितेंय विचार येत आसलें ताणें कितें विचारलें जानवाय विचारली ही आस्ट ओन्ली विजडम ताणें जानवाय विचारली आनी त्या जानवायची वाखाणणी ताणें केली देवाक महिमा दिली तुवें परजेक म्हज्या ताब्यान दिल्याय आनी ती परसा हांवें मंदारून व्हरच्याक फुडें व्हरच्याक त्या तुजी वळख त्या परजेक कर दिवच्या म्हाका ती जानवाय दी झुजोवंक खातीर हांव विचार येती ह्या सिंहासन आसलें बऱ्यांत बरें विचार येतें पदवी विचार येती देव दिता आसलो ताका पूण ताणें विचारली जानवाय आनी तो म्हणटा जानवाय सिंहासनाच्या की उत्तीम म्हजें पोजिशन कितें आसा जर हांव येसमान म्हण लेखता हांव रायपण कितें आसा ताच्या की उत्तीम भांगार रुपया प्रास मोलादी आनी त्या खातीर तो जानवाय वर्णिता तो जानवाय मेळ्ळी म्हूण अहंकारान बरना बगार तो सोंतच पावता आनी चड खालतो जाता आज आमी त्या जानवायन बरोवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या देण्यांत एक देणें जानवाय आनी मन्याच्या ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 म्हणटा देव बिरांतच जानवायेचें उगम आज आमच्या खुशे प्रमाणे आमी जियेता ह्या संवसारांत आमकां जाय तशें जियेता तर जाल्यार कारण येन्स जायत्याच्या मतींत आमच्या सवयेच्या बळान आज मागणी जातात सवयेच्या ती आदीं तावन मांडून आयिल्ली रिवाजी तशीच वेता आमी मागच्या रितीन आमी अर्थ समजून मागल्या तर जाल्यार आमकां स्पश्ट समजता जेन्ना आमची मागणी सवयेच्या बळान जातात थवळू देव बिरांत म्हणली उपजना कित्याक इट इज अ रुटीन वर्क जेन्ना म्हाका देव बिरांत म्हणली आसा ती बिरांत म्हाका सदांय मागे जें म्हणलें ह्या मागण्याक हांव देशें करता थवळू खरेंपणी म्हाका देवा सरशी या म्हणलें बघता हांव खंयचीय वावर करता आसतना
या कितें चूक करता आसतना ती देवाची भिरांत म्हाका सोडिना फुडें वचोंक. आनी तो व्हडलो म्हाका जानवाय प्राप्त जाता. जानवाय म्हळ्यार इतलेंच, हांवें कितें करीत जाय, कितें करूंक नजो. डू गूड एवॉयड इव्हल. हेंच संवसाराचे या नितीवंतपणाचे नियम. आमी बरें करया, वायट सांडया. ह्या नियमा वयर म्हजे देव भिरांत, म्हजी समजणी, म्हजी जानवाय वापरूंक जाय. जेन्ना हांव ह्या जानवायेन भरता तो वळ सता वाटेन जियेता. जेन्ना हांव ह्या सता वाटेन जियेता तो वळ दुबावाक वय घालता. आनी जे कोण दुबावान जियेता ताका इनाम ना म्हणटा जाकोबाचें पत्र. कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागूंक. आमी भावार्थान मागोवंक जाय. मार्काच्या वांजेलाक आमी वचोंक जाय. भावार्थान मागचें म्हळ्यार कशें म्हणून तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें मेळ्ळेंच म्हूण चिंतून मागा आनी ती तुमची वस्त तुमची जातली. पूण उडास दवरा, मागच्या पयलें तुमचे लगीन कोणी तुजो भाव वा भयण दुस्मान आसा म्हूण कळीत जाय जाल्यार, रागार आसा कळीत जाय जाल्यार कोर्तीच्या बागलावेच्या फुडेंच राजी जा. आमी भावार्थान मागता मेळना. पूण हांगा आनी एक वाट आसा. केवळ जेजो न्हू भावार्थान कितेंय मागतात तर तें मेळ्ळेंच म्हूण चिंतून मागा आनी ती तुमची वस्त तुमची जातली म्हूण सांगलां. मागतात कितें तुमी मागतात तें तुमची जातली. पूण उडास दवरा. जो कोण रागार आसा, जोर मोसरान जियेता, जर कितेंय सोडून आसा तेंय सांडूंक जाय. खाणीक भेटोवच्या पयलें ती खाणीक थंयच चड पयलें राजी जा, उपरांत ती खाणीक भेटय. कित्याक सांगता? कित्याक जेजू हें सांगता? जायते फावटी आमी खाणीक आल्तारीर दवरता. जर चिंत्या हांवच एका बाबा वयर रागार आसा आनी हांगासर एक सेर तांदूळ हाडून हांवें खाणीक दिलो. तो थंय त्याच पेजे खातीर कश्ट येता तर जाल्यार तर आमी हांगा भेटोवची खाणीक कितें अर्थ दिवंक लागतली? ते ताका वचचें न्हय गे. इतलो सर्स. कित्याक आमी देवाचें प्रतिरूप, आमी देवाची मुखामळां, ताणें ताच्याच सारक्याच आनी स्वरुपायस जावन रचलां. रागार जावंक न्हय, मोसोर जावंक न्हय, दुबाव करूंक न्हय. बघा सता वाटेन आनी नितीवंतपणान जियोंक. त्याग, मोग, सेवा हें आमचें मिसांव. आनी ह्या मिसांवांत आमी हर एकलें जियोंक जाय. त्या पासत कितेंय आसात करिनासतना भावार्थान तो मागोवंक. जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता चलत्या तसल्या दर्याच्या लारां बरी. तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचलसालीच्या मनशान सोम्यान तावन आपणाक कांयच मेळत म्हूण चिंतचें नाका. जेन्ना मागले उपरांत दुबाव केलो आनी दुबाव केल्या उपरांत तें मेळ्ळें म्हूण चिंतचें नाका. मेळना. कित्याक? आमचो दुबाव खंयच्या बरी म्हणटा? लारां बरी. दर्या दडीक आमी सगळ्यां गेल्या. आमचो दुबाव लारां बरी. देव दिता पूण आमी स्विकार करना. कित्याक? दर्याक एक वाण उडया कलें जाता, आमकां तो पाटी उडयता. देव दिता, आमी दुबावता. दुबाव एक लारां आसले बरी. आमी मागता पूण दुबावता. देव दिता पूण देवाक पाटी वेता. तें कित्याक? दुबाव सोडिना. दुबाव सोडिना. त्या देखून आमी खंयच्याय कारणान लागून दुबावचें न्हय. आमी खंयच्याय कारणान लागून दुबावचें न्हय. त्या खातीर आमी आमचो भावार्थ सोम्या थंय खंयसयलो तो फाटीं काडचोय न्हय. तो खरेंपणी त्या सोम्याचेर आमी दवरल्या तर जाल्यार, खरेंपणी तो भावार्थ सोम्या थंय आमी खंयचलो तर जाल्यार आमकां मागल्लें खंडीत मेळटा. खंडीत मेळटा. त्या पासत दुबाव आमचो पयलो पयस करया. पवित्र पुस्तकांत दुबावलेले व्यक्ती कोण आसात तोड नियाळ आमी करया. जायते मनीस आसात, एक दोन न्हय. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 18 वाक्य 10-15 वाचलें तर जाल्यार थंयसर ती व्यक्ती मोइसेक आनीक सारा घेवन भेटतात. आनी आमी एका वर्सा भितर तुमकां एक चेरको भुरगो जल्मतलो म्हणटात. आनी ती कितें म्हणटा? सारा कितें म्हणटा? सारा ह्या उतरांक हांसता.
तुझे बैलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताचे फाटल्यान रावून हें आयकत आली. अब्राहमानी सारा म्हातारी जाल्ली. उतर प्रायेक ती पावल्ली. साराक म्हयन्याचो स्राव बंद जाल्लो. देखून सारा आपणा इतल्याक हांसून म्हणा लागली, हांव आतां जोरून गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो गोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची दादोसकाय कशी म्हाका परतून मेळची. तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमा विचारलें, सारा कित्याक आसली? आनी म्हणाली, हांव आतां म्हातारी जाल्या आसता म्हाका भुरगें कशें जावचें. सर्वेस्पराक कितेंय असाध्य आसा? फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव तुमगेर येतलो. तेन्ना साराक एक पोत जातलो. सारा नाकारून म्हळें, हांव आसूंक ना. पूण म्हळें कित्याक ती भियेल्ली. पूण ताणें जाप दिली, ना, तूं खरेंच हांसल्याय. बडव्यान येवन सांगता आसतना, देवान येवन सांगता आसतना, देवदूतान येवन सांगता आसतना ती हांसली. तिचो दुबाव पळया. आपूण म्हातारी जाल्ल्या म्हणलें एक दुबाव, ओके, तो वैयक्तीक दुबाव. आनी एकल्याचेरय दुबाव तिचो, तोय म्हातारो जाला. आनी एकल्याचेरय दुबाव. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशें जाता. आमगेर भुरग्यान बरे मार्क्स काडल्यार ते बरें शिकोवन काडले मार्क्स. जरच खुशीच्यान बरोवन काडलें, ताणें कांय कॉपी केला आसता. म्हळ्यार असलो दुबाव आमचे थंय आसता. आधुनीक काळार भाऊ भयणींनी एक गाडयेर वसोंक ना, आमी बांदून दिवचें पळयता. असले दुबाव. आनी असले दुबाव आसतना आमची समाज अभिवृद्धीच्या पथांनी कशी समकोवची हेंच हें आयचें साराचें गडी शिकयता. ती दुबावली. पूण देव सांगता, देवाक असाध्य कितें आसा? देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देव कितेंच करूंक शकता. दुसऱ्या निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 10-12. मैजेक आपोवणें. देव सांगता, तुका फाराव्या सर्शी हांव धाडटलो. आनी तो व्हडलो मैजे म्हणटा, फाराव्या सर्शी वचोंक आनी इस्रायलितांक भायर काडूंक हांव कोण? म्हज्यान साध्य ना म्हणलें तो उल्लेख करता. दवळ देव म्हणटा, हांव तुजें सवें आसा. साराक म्हणलें उतरां देवाक सर्वेस्पराक असाध्य म्हणलें कितें आसा? मैजेक बसवणी कितें केली? हांव तुजें सवें आसा. म्हणजे अनेक उतरां देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मातेवाच्या वंजलान अध्याय 11 वाक्य 2-6 जुवांव बावतिताचें सवाल. येवंसो आसा तुंच वा आनी एकल्याची वाट आमी पळय जाय म्हण इसारूंक शिसांक जुवांवन धाडलें बंदेंत आसतना. तेच जुवांवन जेजू पवित्रान घेता आसतना कितें म्हणलें? पळया देवाची शेळी. ताच्या वाणाचो कोट सयत सुटोवंक हांव योग्य न्ही. पूण आतां परत ताणेंच बवार तो सारलो पयलो. ताणेंच तो करी शेळी संवसाराचें पाप करता ती म्हणलें. आज तोच जुवांव परत सवाल करता, येवंसो आसा तुंचो गिना आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. संतोश आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी आमकां देवाचें हाजीरपण नाका. आमी विसरोन सरता, आमी फुडें वयता. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा म्हणल्यार आमी बरोबर आसता आनी फुडें वयता. पूण कश्ट येता आसतना, ह्यो बंद येता आसतना आमकां कश्टाच्यो बंदोड्यो आसतात. जायते फावटी कश्टाची लारां आमचेर मारता आसतना तोच जेजू गी, तूं कित्याक आमकां अशें करता? असलीं सवाल आमकां उदेतात, आमकां वांकड्या वाटे व्हरतात. हें जावंक नजो. आमी कश्टां आकांतां ती त्या सोम्याचेर पातयेंनी दवरूंक जाय. चीस पातयेंनी हांगासर देवा पळया देवाची शेळी म्हणलो व्यक्ती दुबावता. पूण उपरांत ताचेर सुखरी पातयेंनी दवरता. मातेवचो वांजेल अध्याय 14 28-31. पेद्रू उदका वयल्यान चलोन वता आसतना पेद्रू उदका वयल्यान जेजूक उलो दिता, म्हाकाय उदका वयल्यान चलोवच्या फर्माय.
बाबरतान चलता तिशी दिसा वारें पळयत आसतना वारें वादळ उडता आसतना बुडोवंक शकता. जेजूचेर दुबावलो. आमी मागले मेळटा म्हणून आमी पुणशेताक येता, पूण तिशी निशीन पळयत आसतना आमची मोत चंचल जाता आसतना तें वारें वादळ येता आसतना दुबाव सुरू करता, बुडोवंक लागता. मागीर लास्ट म्हणचें थंय गेल्लें बेश्टें कांय प्रयोजन जावना म्हणचें. मागीर हांगा गेल्लें बेश्टें कांय प्रयोजन जावना म्हणजे खंयच्या अर्थान भावार्थ दवरून आमी बरोवसो दवरून गेले. हांव त्या खातीर सुरवेर आमी गायलें न्ही गे, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें खोटें, तूंच म्हजो इश्ट, तूंच म्हजो देव. हो भावार्थ आमी केवळ गायल्यार पावना, तो काळजाक जाय. ही इज इनफ फॉर मी. तो म्हाका पुरो म्हणलो भावार्थ म्हाका येवंक जाय. तो वळो कसलेंय वारें वादळ उठल्या रे, कसलेंय वारें वादळ आकांत म्हाका मारल्या रे, हांव बुडोवचो ना, हांव उपेतलो. क्रिस्त म्हाका वयर काडटलो. सांत थोमास निमाणें दुबावलेलो व्यक्ती पवित्र पुस्तक पळयता हांव तर जाल्यार सांत थोमास जेजू पळोवंक जाय आसलें ताका पुनर्जीवन जाल्या उपरांत, पूण ताणें पळयलें परकिलें. म्हूण ताचो दुबाव ह्या वेगळ्या व्यक्तीच्या येदोळ सांगलेल्या व्यक्तीच्या वरवीं विंगड आसा तसलो दुबाव. तसो दुबाव भावार्थ लागीं करूंक शकता तसलो दुबाव. सांत पेद्रूचो तो बुडतना आसलो दुबाव तो जेजू लागीं करचो तसलो न्ही. बगार आपणाक जेजू गरजेक जाय म्हूण दाखोवंक जाता तसलो दुबाव. पूण सांत थोमास असो दुबाव क्रिस्ता थंय भावार्थ उसारता तसलो दुबाव. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हूण उलो मारूंक शिकयता तसलो दुबाव. तसलो दुबाव आमकां येवं दी. तो दुबाव म्हजे थंय कितें आसा तर जाल्यार आमी पयस करून जेजू थंय लागीं येवचो तसलो जावं दी म्हूण आमी मागया. संवसारांत जायते नाना तरांचे दुबाव आसात. एक आमचे शिकपाक येवचे दुबाव ते सवाला वरवीं आमी पयस करूंक शकता. इमोशनल डाउट्स आमच्या आमी इमोशन जाता आसतना या कितें खंत बेजाराय जाता आसतना संतोशान आसतना तो वळ जावचे दुबाव जायते आसात. आनी एकच तेन्ना आमकां देवाचें अस्तित्व सवालां करतात. नैतीक दुबाव हें केल्यार हांवें कितें जाता, तें केल्यार कितें जाता, हे सवालां घालतले दुबाव. आनी हे देवातावन आमकां पयस करतात. आनी आत्मीक दुबाव क्रिस्तान म्हाका कित्याक अशें केलां, हांव इतलें मागल्यार म्हाका कित्याक मेळना, असले दुबावूय म्हजे थंय उदेतात. आनी हे सगळे दुबाव हांवें तुवें पयस करूंक जाय. आमी त्या जेजूक उलो मारूंक जाय, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. घट्ट आमी म्हणया, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. हांव कांगल जातना उलो मारतां, हांव कश्टान सांपडतना हांव उलो मारतां, हांव निंदा भोगतना उलो मारतां, म्हजेर दुबावाची मोडां येता आसतना उलो मारतां, हांव म्हज्या भाऊ भयणींतान पयस वयतना उलो मारतां, हांव म्हज्या भावा भयणींतान रागार जाल्ल्या वेळार उलो मारतां, म्हज्याच पती पत्नी वयर दुबावतना उलो मारतां, म्हाका म्हज्या चिंतल्ल्या मनशांतान मोग मेळनातल्या वेळार हांव उलो मारतां, म्हाका म्हज्या कश्टांत निरासपण भोगतना हांव उलो मारतां, म्हज्या जैतांत हांव संतोश पावतना उलो मारतां, म्हज्या वाड्यांत वावरांत हांव मेतेर जातना उलो मारतां. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या जेजूचो मोग व्हरतो सर्गींचो दळभार सांडून तो संवसाराक आयिल्लो. ताचो उपकार आमी कितलो आठयल्यार येवनच.
तो मोग आमी नियाळ्या जायते पटीन दुबावल्या रे कश्ट आकांत ताचें अस्तित्व सवाल केल्या रे ताणें आमकां सांडूंक ना ताणें आमकां राखलां सांबाळलां तो देव आमच्या सक्रामेता फुडें आसतना आमी ताचे लागीं एक उपकार मागया म्हजो दुबाव पयस कर म्हजो दुबाव पयस कर स्वता वाटेन भावार्थान जियोंक म्हाका उजवाड दे संवसारांत कितेंच आशें ना बगार तुजो मोग पुरो आनी तसो मोग आमी नियाळ गावया तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धन्या Pan Sanko 16:16 Sobokta सोमिया तू करगांदिता दरिया तुजो मोग करता सोमिया तुझा करगांदिता दरिया तुजो मोग करता तुका अर्गांदिता मोसो सोमी मन मारून घेता तुजो मोग करता तुका अर्गांदिता मोसो सोमी मन मारून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 Hallelujah. Paragan hau kerta somiya Serpolong bendita dunia Paragan hau kerta somiya Serpolong bendita dunia Paragan kerta bendita moso somi man manut geta Paragan kerta bendita moso somi man manut geta moja somiya moja deva moja somiya moja deva Hallelujah moja deva moja somiya moja deva Hallelujah 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 तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका
स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 मुझा देवा अमृत सांतो मासानुलो केले बरी आमकां तुझे ते बाबार्थ सारून शिकले खरेपणी तुझे ते बाबार्थ कोणसो कष्ट संकष्टामध्ये तुझे पात घेऊन रावंक आमकां कृपा दी आणि अशें तुझे थंय आमची कडमीत नातली दिश्ट कोणसो म्हज्या कश्टान वरांनी तुजेर कोणसो ते चिटकोन रावंक शेवाली बरी चिटकोन रावंक म्हाका आदार दी थंयसर राख सांबाळ पोस म्हण आमी मागता हालेलुया 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 मोगाळ भावान आनी भयणीनो थोडो वेळ महत्वाचो वांटो आमी एक शेवट दवरून आमी हांगासर हरयेकले आयल्या जायत्यो विनवणी आमी हांगासरान आयल्या सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे संस्कार हांगासर आसा ताचे थंय आमची सर प्रार्थना आमी कोणसोवया तुमच्यो मागण्यो तुमची वैयक्तीक गरजो विनवण्यो ह्या सक्रामेंता मुळांत समर्पियात थोडे इशारे तुजे आंगोन उल्लेख करता आसतना आमी त्या विनवण्या पासून आमी मागया इष्ट म्हाका दी बावा सडय काळकी राती उजवाड पांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसलो सोलोंक तुजे दरबळ तूं दी इष्ट म्हाका दी बावार सडय काळकी राती उजवाड पांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसलो सोलोंक तुजे दरबळ तूं दी मोगाळ भवन आनी भयणीनो जायते फावटी आमच्या अस्तित्वाचेर आमी दुबावता म्हाका रसलां जाल्यार कित्याक म्हणलें आमी दुबावता कश्ट संकश्ट येता आसतना हे म्हाका मात्र कित्याक म्हणलें आमी सवालां करता वरे विंगड सुवात गेल्लो जेजू मागण्यान सगळी दीस रात कश्टिल्लो जेजू मागणें केल्या उपरांत सगळी रात मागण्यान करशिल्ल्या उपरांत 12 जण शिसांक जेजून विंचून काडलें पूण त्या शिसांत तावन ताका कश्ट मेळ्ळे एकल्या शिसां वरवीं ताका कश्टाचे अपराध सोसूंक मेळ्ळे निंदा भोगूंक मेळ्ळी मागण्या वरवींच विंचून काडले एका शिसानच ताका 3 फावटी नेगार केलें आमी कितली चंचल कितली अबल कितली किरकोळ पातकी जायते उणेपण आमचे थंय आसा तर जाल्यार स्वता वाटेन जियेल्ल्या स्वताक सत जाल्ल्या देवाचो शब्द जाल्ल्या देवान जेजूनच कश्ट सोंसल्यात तबळ आमी आनी मुखार त्या सगळ्या कश्टांक सवाल घालीन हांव म्हणलें न्ही जेव करया ती दिश्ट देवातावन आमी मागून घेवया
कष्ट संकष्टामध्ये भावार्थ म्हजो सोडून दी म्हणून मागया यस भावार्थ फुडें जिवाळ करूंक ती कृपा आमी मागया आनी गावया दिश्ट म्हाका दी भावार सडय काळके राती उसवाड फांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसला सोलून तुजे दैबळ तूं दी दिश्ट म्हाका दी भावार सडय काळके राती उसवाड फांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसला सोलून तुजे दैबळ तूं दी मागया आमी पेल्या पासत थेसलोनिकरांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता पेल्या पासत मागात आनी तुमकां बरी भलायकी मेळटली जायते फावटी हांव पेल्या विरांत दुबावतां पेल्यान म्हाका तसली सेवा दी जाय सेवा साकरी म्हाका ताणें करी जाय तांची हांव जायते आशेत हांव पूण संवसाराची चिंतमा अशीर ती म्हाका शेवटाक व्हरून पावयना जायते फावटी म्हाका आशिल्लें पेल्यांत हांव मेळना पूण देवात हांव तें सगळें प्राप्त जाता तवळ आमी पेल्यांक हिंसीत हांव दुर्सत हांव दुबावता हांव सवालां करता हांव जें पेल्यान तुका कितें करी जाय म्हूण तूं आशिताय तें तूं कर दाखय म्हळां मातेवाच्या वांजेलान जेजू त्या पासत आमी उदारीत जावया तवळ देव आमकां उदार जातलो दोड्या मनोभावाचे आमी जावचे नाका बगार एका काळजाचे एका मनाचे जावया आमचो दुबाव पेल्या थंय लारां बरी दर्याच्या लारां बरी हालसो दलसो जावचो नाका बगार आमचें जिवीत वाळोन वेच्या उदका बरी जावंक जाय आमचें जिवीत वळा देखीर रायलेल्या रुखा बरी जावंक जाय सदांच पाचवें फळ दिवंक शकता तसलें मेळ्ळेंपण दर्या न्हंय बगलेक आसा तरी बरेंपण विंचून काण सगळें मेळ्ळें बरें विंचून काण स्विकार कर बरें रुचीक फळ दिवंक शकता तसलो रूख आमी जावंक जाय कश्टामध्ये फळ जोडचे व्यक्ती आमी जावंक जाय त्या खातीर आमकां असलो दुबाव आमकां कारण जावंक नजो बगार तो भावार्थ तो परवसो ते आमचे बरोवशेचे पैन आमच्या जिविताक कारण एक ईट जावंक जाय त्या पासत पेल्या पासत आमी मागया पेल्या ते मनोभाव धनात्मक करया ती दिश्ट म्हाका मेळोवन दी भावार्थ म्हाका उजवाड हाडून दी तें धैर्य पेल्याक एक्सेप्ट करूंक स्वीकार करूंक म्हाका मेळोवन दी गावया दिश्ट म्हाका दी भावार सडय काळके राती उजवाड फांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसला सोलून तुजेर दैबळ तूं दी दिश्ट म्हाका दी भावार सडय काळके राती उजवाड फांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसला सोलून म्हजें दैबळ तूं दी आमी हर एक लिक्रशिका ह्या पावसाचेर आमी बरवसून आसा हुंदून आसा
थोडे फावटी चड थोडे फावटी उणो पावस येवनो आमी रोयलेल्या बियाक ह्या जडाक अडकळी हाडतात. प्रकृती विकोप जाता आसतना जायतो नश्ट आमकां जाता. जायत्यान येदोळो सुगादो रोयलोलो आसा. सर रायता पासत आमी मागया वर्सान वरोस बरवसून रावतात म्हाका बरें बेळ्ळें मेळटा म्हणून ती. हांवें लायलेल्याक प्रतिफळ मेळटलो म्हणलें फातयेनी दवरनासात. रोमाकारां बरयल्लें 5:5 बरवसो खंडी निराशी करिना हो मनोभाव तांचे थंय घट जावं दी. हो बरवसो दवरून जियेत आसतना दुबावाचो वेडो तांचे थंय घालिना जावं दी. अखंड फातयेनी आमी देवाचेर दवरन आमी केल्ल्या बेळ्या प्रतिफळ मेळटा म्हणलें ती बरवश्या. आमच्या बेळ्याक खरो प्रतिफळ मेळना त्या वेळार आमी चंचल जायनासतना देवान आमकां करची परीक्षा म्हणलें चिंतून जियोंक तें धैर्य म्हाका मेळोवन दी. जायते फावटी असलें धैर्य म्हाका मेळना. हजारो हजार रैत असल्या अडचणे समटोवन रिना वरवीं कश्टोवन आसात. तांच्या बेळ्याक जो तो प्रतिफळ मेळनासतना जीवघात करूंक फुडें वेतात. तसल्या रैता पासत आमी मागया देव तांचेर उजवाड फांकोवन दी आनी आमचो रैतांचो भावार्थ त्या देवा थंय सोडोवन दी. तांची आत्मीक दिश्ट पेटोवन दी. देवा थंय तो मोगा उजो जळोवन दी आनी ताचे सांगाता जेजू बराबर तांच्या कृषी वावरांत सांगाता समकोवंक तांकां धैर्य मेळोवन दी म्हणून मागया आनी गावया. दिश्ट म्हाका दी भावा सडय राती उजवाड फांकय मेटा मेटाणी तुझे दिसला सोडून तुझे दैवळ तुझे इष्ट म्हाका दी पावसडय फांके राती उजवाड फांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसला सोडून तुझे दैवळ तुझे. आमचे खातीर आमी मागया आमचो दुबाव असो किडो पयस जावं दी. चेंसून वचों दी मरून वचों दी. सतान जियेत आसतना तो भावार्थ सोडोवन दी. ह्या दुबावा वरवीं आमची कुटुंबां वेगळासार जातात. जायतीं कुटुंबां जाल्यांत ती परत एक जावं दी म्हूण मागया. पवित्र पुस्तकां थंय खरो मान दिवंक जशें सोम्यान सांतोमासान उसारलेलीं ती उतरां म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणलीं उतरां आमी उसारूंक तें धैर्य म्हाका मेळोवन दी. म्हज्या कुटुंबांत आसचे ते सर संकश्ट कश्ट पयस वचोन दीत. तो दुलोभ जेजू आमच्या घरांनी वस्ती करून दी. तो पयलें स्थान घेवन दी आनी आमच्या कुटुंबाची राजवडकी चलोवन दी म्हूण गावया. इष्ट म्हाका दी बावा सडय कळके राती उजवाड फांकय मेटा मेटानी तुजेर दिसला सोडून तुझे दैवळ तुझे. इश्ट म्हाका दी बावा सडय काळके राती उजवाड फांकय मेटा मेटाणी तुझे दिसला सोडून तुझे दैवळ तुझे.
आमी घालया आशिर्वाद घेवंक आमी आमकां आमी तयार करया हो आशिर्वाद घेता आसतना आमचो दुबाव पयस करना आमी पाटी वयता आसतना खरें दुबाव बीन आमी वेता कसलोसो दुबाव म्हाका ना जेजू पावता म्हणलो बरवत म्हणजे थंय कंस्तलो म्हणले पातयेन आमी समकोवंक जाय हो आशिर्वाद ह्या पूण तळांत हांव पाटी वेता आसतना म्हाका घट करूंक जाय बळवंत करूंक जाय त्या सता वाटेन जियोंक कृपा आमी मागया आशिर्वाद सोडच्याक हो थोडो वेळ फावो केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया हे देवडा सक्रामेंता देवडा सक्रामेंता नामान करूया उबेरा त्या रूपाबोला नव्यो रीती अरया सर्वोमेच्या उस्कुत्मिसिया बावर्ताचे बोर्तिया जसे बापा तसे पुता उल्हासाणी स्तुतीजा पोतबी महिमासस्ता Spirita sama sami navata Amen. प्रार्थया एक घडी मौनपणे आमी मागया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. Seveja spiritan bolo ayam betong somya emalida pano konaja swami ke kota zamya asun tuka ke parada Jesu tujhe jewa Sagichin Movika David Puchin Moshe Tagus Jiva Jesu Tuji Mara Jivita Jinkara बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त दी मोगाळ भवन आणि बहिणीनो सान लोरेसाक समर्पिल्ल्या बसिलिकेच्या पुण तळार आमी आसाव
आमच्यो विनवण्यो वैयक्तीक गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या सांलोरेसा मारिफात मजत मागच्याक आज पवित्र सभा धर्मदूत भगवंत थोमासाची परब संभ्रमता दुबावी म्हणून वलायला तर जाल्यार पूण भावार्थाक लागून तो व्हडलो रगत ताणें वारयलें क्रिस्ती जिवीत कितें म्हण ताणें जिवन दाखोवन दिलें शुभ अर्था जेजूच्या आदेशा प्रमाणे पाळून थंय भावार्थाचें बीस गेल्ल्या सुवातेनी वंपून ताणें क्रिस्ताचो उजवाड फांकयलो आज तसो प्रतिफळ आमी जोडून आसां खावन आसां आनी तसो भावार्थ आमी पेल्याक वांटूंक आसा आनी तो आमकां मेळिल्लो भावार्थ पेल्याक वांटता आसतना ताचे बरी तिरस्तानेचे व्यक्ती जावंक आमी पेसाडया ती कुरपा मागता आसतना सान लोरेसाच्या मजतीन आमची कुटुंबां भावार्थाच्या दृश्टीन बरी जावं दीत भावार्थाच्या पावंड्यार पावोन बरवसो सांडी नासतना जिवंक आमच्या भुरग्यां बाळांक थंय बरी भलायकी बोध बाळ गटाय मेळटा आसतना ती खरी उजवाड तांची थंय फांकोवन दी म्हण मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे पासत आनी आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया ह्या मिसाचें बलिदान फावो ते बरी भेटोवच्या खातीर आमचे उणें पोवन आमचे अस्कतकाय एक घडी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकेन सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संवाद म्हणीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या बापा भगवंत दुर्मदूता थोमासचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थना दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवणूक घेवंक आमची काळजां उगड आनी बावार्थ आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूं आमचो बावार्थ सांबाळ. अशें भगवंत थोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशव्यान तुका रातचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कशें हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली. हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका बरमयतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सवें आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सगळ्या संसाराक वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसाराक वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वेस्पराक वाखाणा सर्लोकानो ताका नावाडा सर्जना गानो. सगळ्या संसाराक वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी द्रढ तासो मोग. ससनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. सगळ्या संसारात वचून शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारात वचून शुभ वार्ता प्रगट सा पावलान एफेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो हेर साथीची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परचे सवे सहनागरीक. देवाच्या घराण्याचे सांदेर धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळे बांदप वाडत सोमियाक समर्पिल्ले पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळलेल्या तुमकां हेरां संगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचे मंदिर जायशी बांदून हाडल्यांत. देवाचे उतर हें. देवाचे वडुपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुवें म्हाका पळयली देखून तूं सत मानताय तो मासा. पळय नासता
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जो हांव परमानेंत जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्याचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमन सोना 8 दीस उतरले शिस परत्यान घरा भितर आसले तोमास ही तांचे सांगाता आसलो दारां दांपन आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जाय नाका बगार सतमान तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्हय पळयनासता सतमनतात ते कितले बागी देवाचे उतर हे मोकळी तुका क्रिस्त जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावान आनी भयणीनो दुबाव पयस करया बवार्थान लागीं सरया सांत तोमास आमी हांगासर दुबावी म्हणून उलयता पूण खरेंपणी तो दुबावी गी ना म्हणून रुजू करच्याक आयची सुवार्ता आमकां दाखोवन दिता जर तो दुबावी जाल्लो जाल्यार तो जेजू जिवंत आसतना या जेजून मिसांव वावर करता आसतना ताणें जायतीं दुबावाची सवालां गलीजी आसलीं खंयसर उल्लेख नात तर जेजूच्या मिसांवांत हर एक जाग्यांनी ताणें पयन केलां हर एक सुवातांनी ताणें जेजू सांगात वाट जरयलेली आसा आनी अशें जेजू सांगात तो रावला त्या पासत तर दुबाव म्हणलें नांव तोमासाक कित्याक दुबाव उरलो सोमी जिवंत जाला म्हणून न्हय बगार शिसांनी परगटलेल्या उतरां वयर आधुनीक संवसारार आमी जियेत आसतना संवसारार एक ल्हानशी खबर आमी धैर्यान वॉट्सॅपार आयिल्ली खंयची मेसेज जावं दी धैर्यान स्विकार करता फाती येता आनी कळीत नासतना वरोवणी करता आसतना करिनासतना आमी ती फायज करणे सोडता हुंदीर गेल्यार वाघ गेला म्हणली खबर आमी आयकल्या गाद आनी एलिपोंड पिलिपोंड म्हणटात आनी असली कितें लिसांव आमच्या आधुनीक काळार घडतात आनी त्याच काळार तो मनीस शीदा मनीस म्हणून दाखोवन दिता सांत तोमास स्वपातयेन असो आनी शीदा मनीस ताणें फार करून वरोवणी करून उपरांत कितें मानून घेवचें हें आमकां दाखोवन दिता आनी आमी आधुनीक जिवितांत जियेत आसतना खंय एक खबर आयली तर जाल्यार ती सत मानून शीद सतमानचें न्ही बगार वरोवणी करून उपरांत स्विकार करी जाय मनशाक सांत तोमास आमकां एकलो दाखलो तो सोम्याचेर केन्नाच नापात्यांनी दवरूंक नातल्ली कित्याक जेजू सर्गावेच्या फुडेंच ताणें आपूण 3 दिसांनी जिवांत उरतलो म्हूण सांगल्लें आसा आनी तें शिसांक सांगल्लें आसा आनी त्या शिसां मदें सांत तोमास एकलो जावन आसलो आनी त्या खातीर ताणें जेजूच्या तोंडांत आवनूच खुद्द कितें जेजू जिवांत उरतलो म्हणलें आयकल्लें आसा पूण शिसांनी आमी पळयलो म्हणल्या खातीर मात्र ताचें सवाल कित्याक तो पळोवंक दिश्टी पडलो तर जाल्यार तुमकां मात्र न्ही म्हाकाय हर एकल्यांक दिश्टी पडत आसलो म्हाका मेळोवंक ना पूण हांवें ताच्या हातांचे गाय पळयल्या शिवाय हांव सतमनचो ना म्हणून तो उद्गारता आनी उपरांत एका हप्त्या उपरांत तो थंयसर हाजीर आसता उरले शिसी आसतात आनी तो वळो जेजू ताका दिश्टी पडटा आनी आपणाचो वळख करून तो दिता जेजूक आपणाक वळख ताका दुसऱ्याच वेगळ्या रितीन करून दिवंक दिवी येत आसली पूण सांत तोमासा कशी ती वळख जेजूची जाय आसली त्या प्रमाणे तो करून दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांगासर दुसरें आमकां कळीत जावं सो संदेश आमी जेजूची वळख कशी करून दी जाय गे म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता
जेजूच्या उतरांनी आमी शुभ वार्ता परगट करच्याक आमकां हर एकल्यांक नेमल्यात आमकां हर एकल्या विंचून काडलां तर जाल्यार ते मिसांव आमची सेवे मारिफा दाखोवन दिवच्याक आनी ती सेवा आमी कशी जाय म्हाका जाय जाल्ले परी ह्या गरजेवंत कशें आशेता त्या प्रमाणे न्हीद जावं आयच्या शुभ वार्तेच्या संदेशान जेजून सांत तोमासा कशी वळोवक जेजूची जाय आसली तशी केली की त्याच प्रमाणे आमी सेवे स्पिरितान भरता आसतना जेजूची वळोवक करनासतना वळोवक नातेल्या मनशाक कसली वळोवक जाय त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय ना म्हाका कळीत आसा म्हणलें सगळें सांगचें न्ही बगार त्या व्यक्तीक त्या जेजूची कशी वळोवक जाय जर पिडेस्ताक जेजूची वळोवक एक वैजा सारकी करून दी जाय कंगाल जाल्ल्याक या अनाथ जाल्ल्या व्यक्तीक आदार दिवच्या व्यक्ती सरशी आमी त्या जेजूची वळोवक करून दिवंक जाय आनी अशें वळोवक दिल्ले बरोबर मात्र आमची पवित्र सभा बळवंत जाता सेवे स्पिरिच्या मावल्यांनी भरता मात्र न्ही आमची पवित्र सभा जिवाळ क्रियाळ आनी क्रिस्त करो हाजीर आसा म्हणलें आमकां दाखोवन दिता पापा लियाव 14 खरेंपणी पर दिल्ल्या आमोरेच्या वेळार दिल्ल्या संदेशांत म्हणटा आमची पवित्र सभा जिवाळ आसा न्ही आमी देवन्यांनी भरल्या म्हणून आमची पवित्र सभा क्रियाळ आसा ग्रेस जावन आसा न्ही ती आमी देण्यांनी भरल्या म्हणून या आमी सेवा करता म्हणून या आमी पदवेर आसा म्हणून बगार ताचें मस्तक जावन आसा क्रिस्त आनी त्या क्रिस्ताची वळोवक आमी हर एकल्यांक दिवंक जाय सांत आगोस्तीन म्हणटा सांत तोमास असो दुबावक भावार्थाक कारण जाल्लो आनी हांगासर म्हणटा जर असले दुबावाची सवालां आमच्या मती उदेनात तवळ आमचो भावार्थ केन्नाच काळोखांत आसलो भावार्थ जातलो या बेविश्वास जातलो आमचो भावार्थ उजवाडाक येजय तर जाल्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी सवालां करूंक जाय म्हणटा सांत आगोस्तीन ग्रेगोर वर्तो म्हणटा सांत थोमासाच्या फेस्ता दिल्ल्या शर्मावांत आमी जेन्ना आपोस्तालां 12 आपोस्तालां पैकी फरक केल्यार सांत थोमास असो भावार्थ वर्तो ताचो भावार्थ वर्तो आसल्यान ताणें सवाल केल्ले नेमती आज भावार्थाक जिवाळ आसा त्या खातीर उपरांत सांत तेरेसा ऑफ लिशियसो ती म्हणटा भावार्थ आमकां काळोख हाडिना या आमकां नास्तीकपण हाडयना बगार दुबाव आमकां काळोख हाडिना वा नास्तीकपण हाडिना बगार भावार्थ जशें जेजूक लागीं करता जशें उजो भांगार जळोवंक या परजळशें करूंक कितें गरज की त्याच प्रमाणे भावार्थाक थोडो दुबाव आसा तर जाल्यार मात्र तो भावार्थाक सवालां करन मागीर परत जेजू सरशी लागीं सरोंक सरता जर आमी सरदानीत दुबावतां तर जाल्यार तो दुबाव कसलो म्हणल्यार सवाल आमी करूंक जाय आमकां सर एकल्यांनी देवान आवयच्या गर्भांत आसतना विंचून काडला म्हणटा जेरेमिया प्रवादी आमकां हांवें जल्मोवच्या आदींच म्हाका पवित्र केलां त्या पासत आमी हर एकल्यांक ल्हानशें बाळशें आसतना आमकां गिन्यान जन्म येवच्या फुडेंच आवय बापायच्या भावार्था लागून आमकां पवित्र स्नान दिल्लो आमकां पवित्र केल्लेलें त्या देखून पवित्र स्नान म्हणटा पवित्र म्हण सांगल्यार ते नितळपण आमकां नितळ केल्लेलें आमकां पवित्र केल्लेलें आमकां विंगड दवरलेलें आमकां मेकळें केल्लेलें आमकां ताचींच करून घेतलेलें त्या खातीर त्या दिसा आमी पवित्र सभेक स्वागत घेतलो आनी तो स्वागत मेळ्ळ्या उपरांत आमी हर एका दिसा त्या क्रिस्ताच्या सवळेंत जियोन आसा आनी ह्या सवळेंत जियोन आसतना आमी कशें ती क्रिस्ताची वळोवक पेल्याक दिता म्हाका जाय जाल्ले परी ह्या पेल्या कशी ज्या जेजूची वळोवक गरज आसा त्या परी आमी हर एकली क्रिस्ताचो आरसो आपोस्तल सांत थोमास ह्या भारताक येवन ताणें तो भावार्थाचें बी वंपलें मात्र न्ही ताणें त्या क्रिस्ता खातीर दोगदोनी भोगली कश्ट भोगले बलयेचें मरण तो मेलो आनी ताणें वरयलेल्या रक्तान आज आमचो भावार्थ भारतांत जिवाळ आसा क्रियाळ आसा सुडसुडीत आसा तवळचे कश्ट आनी आधुनीक काळाचे कश्ट तुलन केले तर जाल्यार दीस रात फरक आसा तांचे तवजळ आसले ते बंदड आनी थंयसर जाती काती मदें आसली थापावत थंयसर आमकां पवित्र सभेन मेळची ती पळोवंक मेळची दोगदोनी आधुनीक काळार ना जावंक पुरो बगार हे पाकले परी तरी आमच्या समाजेंत क्रिस्तांवांची दोगदोनी आसा त्या खातीर जॅकोबाच्या ग्रंथांतलीं उतरां आमी आराधनांत नियाळ केल्लेले परी कश्ट दोगदोनी येता आसतना भावार्थ घट करूंक आनी तिरासनीन जियोंक ते एक वाट रचोवन दिता म्हणलें आमी सत म्हणया
आमी कोण व्यक्तीक भेटता तांकां जेजूची वळख नातल्यांक भेटता आसतना ती खरी वळख करूंक फुडें वचया. न्हय आमच्या जन्मये प्रमाणे बगर तांच्या जन्मये प्रमाणे आमी वळख करून दिवया. तो वळ कोणीय क्रिस्तांव पाती येवना तर जाल्यार ताणें आमचें जिवीत पळयोवन आमचें जिवीत पारखून क्रिस्ताक वळखूं. जेजू हर एकल्यांक विंचून काडटा. जेजू श्रेश्ठ व्यक्ती बिलकूल विंचून काडिना, ह्या जाणट्या व्यक्ती काडूंक येना. जेजून आपोस्तलां विंचून काडले ते मासली पागी जावन आसले, फातकी जावन आसले, एकाक 2 वांट्यांनी उजूल करचे तसले जावन आसले. पूण जेजून त्या असल्या आबल चंचल व्यक्ती विंचून काडन तांकां श्रेश्ठ केलें. जेजू केन्नाच श्रेश्ठ व्यक्ती विंचून काडिना, बगर आबल चंचल असल्या व्यक्ती विंचून काडन श्रेश्ठ करता म्हणल्यार उडास दवरया. त्या लेकून आमच्या दोळ्या मुखार मनशां आत्मी कुडीच्या दोळ्यांनी आमी हर एकली हस्कत दिसोवंक पुरो. बगर देवाच्या दृश्टीन भवार्थाच्या दोळ्यांनी हर एक व्यक्ती श्रेश्ठ आनी देवाक जाय जाल्लो. आमी हर एकली देवाची प्रतिरुपां तर हर एक व्यक्ती जाय जाल्लो म्हणटा आसतना आमी समाजींत एकामेकां ती भाऊ भयणी तेंच भाऊ बांदावपण जियोवंक फुडें सरया. आमकां कितें तें मिसांव मेळ्ळेलां तें मोगान करया. सगळ्या संवसाराक वचोन शुभ वार्ता प्रकट करा म्हणलें किर्तनाचीं उतरां आमकां कर्ण ते मिसाच्या आमची कर्ण मिसाच्या बलिदानांत ती कृपा जेजूचो आशिर्वाद मागोवन घेवया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदवीदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व संसार असणार आनी एकाच सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्पुतो सर्गाळा आनी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उसवाड तावन उसवाड खऱ्या देवा तावन जल्मलो करो देव तो देवा तावन जल्मला ताका दुस्मना बापाच्या सैबसो ताचे वडील सु केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडून बसत सर्गार तावन तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवे अंगवार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच बेलेतकार सगळा दुसार मारलो. ताणें दुश्ट मरण सोंसलें आनी दोगांनी गेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिवियांची आनी मेल्ल्यांची मंजुली करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तावन जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समसर्गो नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवादो देव उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मतावणी स्थापलेले देव सभेक संत म्हणटा. पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. Why
मोगाळ बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात मनवैमे आमचे नित्य भविष्यच्या अदवा सैस्वत्वाचे. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवेंस दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भगवंत तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणान जावं ह्या संवसारान सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती ही गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या पुरसो आनी गुणा जीवन बोलावो तुवें
पापाची सडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसलेल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, ह्या तळाचो शारोती भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सर्व भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. त्याग्रस वडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढते आमची ताकद देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते आमची ताकद देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया जेजू ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तूं तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझ्या अज्ञात म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय खाण जाता सासणीक जिवीत म्हाका लाबून तुझ जीव आत्मान सुसून जीवन अर्पून तुकाच पेटून दिलो तुझी खुशी त्याग केलोय बापा खुशी हार जालोय तुझी खुशी त्याग केलोय बापा खुशी हार जालोय जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोजे दयेव आशेताय स्वागत तुका काळजांत म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक खाण जाता गाविता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन माझी मोन मुझे उपकार तुझो व्हड ओळा ओळा आनंदा गाविता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्गी दळबार सांडून सुमसार कायदोय देखून तुका सोमिया उसार मोलोन आमची सळवण केली देखून तुका सोमिया गाविता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत तीन माझी मोन मुझे उपकार तुझो व्हड ओळा ओळा गाविता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत प्रार्थया देवा आमच्या बापा पळयन आसतना बवार्थ धरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासोत मरण पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यात म्हूण बावर्तान वळखून आमी तुका दिन वाचता भगेवन थोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपरते जिणयेंत आमचो बावार्थ करो म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे बोडुका मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन अपूर्वेचें आराधन सोलोन व्हरून आमचे खातीर मागिल्ल्या मानादेक बाप प्रवीण लियो डिसोजा सहाय्यक फिरगज याजक उडपी इगर्ज हांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेता देव बरें करूं म्हणटा तांकां बरें मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं बाप प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांडचे पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र तळार तुज्या ह्या धर्मीक कार्याक हांगासर जावच्या नोवेना बाबती आनी सगळ्या बाबती जावं पुरो पिर्जेन मुर्दोम अर्गां मिस अर्गां जेवणाचे भक्ती प्रयोजक वंतिके देवन तांची देणगी दिल्या तांचेर तुझे आशीर्वाद घाल ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाक प्रकाश फांको दी ह्या वातीचो उजवाड तांचे त्या सगळो काळोख पयस करून दी ह्या वातीच्या उजवाडान सरतरची दुश्ट सकत पयस वचून दी हांकां दिसपडतो ग्रास लाभय तांचें काम तांचे आत्रेक तांची आशा फळादी कर म्हूण मागता हांव तुजे आशीर्वाद ह्या वातीचेर मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाचे प्रायोजक रोहन डिसिल्वा कार्कल टावन रोहन डिसिल्वा कार्कल टावन आलिस डिसोजा मुंबय आलिस डिसोजा मुंबय जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां प्रिया लुवीस सास्तान प्रिया लुवीस सास्तान मनोज कार्डोज अँड फॅमिली पांगळा मनोज कार्डोज अँड फॅमिली पांगळा शालिनी ज्योती लोबो मूडबेळ्ळे शालिनी ज्योती लोबो मूडबेळ्ळे सुनील डिसोजा बंटवाळ सुनील डिसोजा बंटवाळ जेस्टन मस्करेनस नकरे जेस्टन मस्करेनस नकरे सीमा क्वाड्रस अँड फॅमिली संतेकट्टे सीमा क्वाड्रस अँड फॅमिली संतेकट्टे हेचे वर्णाचे प्रायोजक हेनरी डिसोजा पंजोट्टू हेनरी डिसोजा पंजोट्टू आनी मेल्विन डिसोजा पांगळा मेल्विन डिसोजा पांगळा हेचे मुर्दोमू क्लेनविल बर्बोजा हिरगन क्लेनविल बर्बोजा हिरगन मोनिका चार्ल्स पिंटो नारावी मोनिका चार्ल्स पिंटो नारावी आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यां तर तांणी येवन वाती स्विकार करीत सोम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 16 Eseitovan martira saloresa terna prayeचा प्रवर्ता खातीर कठीण कष्ट सुसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे वर्त्या पातयेणीन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बोवाट थीर बरोबसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करूंक आमकां सोडून दी आमच्या बेसाक सरी सावन निस्कळपण आमचे थंय परसळ कर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशी कर दोबड्या धाकट्यांक पिडे शेडेन आनी कश्ट अनवरांत आसल्यांक आमच्या संद्र बाबरमणे आमी पावशें कर अनभवार्थ्यांक आनी भवार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुजे बळाद एक मजतें देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक सावन
साबार जाणां विविध उपकार लाभल्या पासत अर्गां दितात. एका स्त्रियेक अवघडांतल्या राखून व्हेल्ल्याक, बरो जिणये सांगाती फोवो केल्ल्याक, बोरवेलाचे उदक नितळ आयिल्ल्याक, येदोळ मुसर देवाक फोवो केल्या सर्व उपकाराक आनी बऱ्यापणाक, रिणू म्हणल्याक बरी भलायकी फोवो केल्ल्याक, कुटुंबांत समाधान माया मोग फोवो केल्ल्याक, एग्जामांत पास जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिवया आनी गावया. अर्गां जेसू, अर्गां जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, ओगळाप जेसू, ओगळाप जेसू, ओगळाप तुका सोम्या जेसू. अर्गां जेसू, अर्गां जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, ओगळाप जेसू, ओगळाप जेसू, ओगळाप तुका सोम्या जेसू. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia. साबार जाणांची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक, कॅन्सर पिडेचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी बरी भलायकी फोवो जाल्ल्याक, कॉलेजींत एडमिशन लाभल्याक, बरी सैरीक फोवो केल्ल्याक, इंजिनियरिंगाक सीट मेळिल्ल्याक, 12 वर्साचे काजारी जिवीत फोवो केल्ल्याक, भांगार पाटी मेळिल्ल्याक, बरें काम मेळिल्ल्याक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्तार्थ जाल्ल्याक, USAचे पॉयंट बऱ्यान जाल्ल्याक, काजार बऱ्यान जाल्ल्याक, घरांत सर्व कार्य बऱ्या रितीन संपल्ल्याक, वावरा तळार आसल्यांक कश्टांतले निवारल्यांक, बरी भलायकी फोवो केल्ल्याक. साबार ते सावां आमचे सवय आसात ती आमी सोम्याक सालोरे समकात समर्पण दिवया. 182 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 38 जाणांच्या हातपांयाचे गांठी दूख गुण जावंक, 14 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, 10 जाणांची शेळ ताप कोंकली गुण जावंक, 70 जाणांच्या कुटुंबांत शांत समाधान लाभोवंक, तेगांच्या तोंडांत आसली कथा वसोवंक, समकोळणा पयस जावंक, 30 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक, 4 जाणांचे भायर पडलेले भांगार पाटी मेळोवंक, बोरवेलांत उदक मेळोवंक, 6 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 12 जाणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक, 7 जाणांचे लिव्हर पिडा, 5 जाणांची किडनीची पिडा, 16 जाणांची शिरांची पिडा, 12 जाणांची गांठीची दूख, घरांत येवच्यो मुयो वाळयो जीवदाळीना पयस जावंक, एकाची काळकाय, 8 जाणांची गुमटी दूख जावंक, मानसीक पिडा गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावंक. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. 8 जोड्यांचे काजारे जिवीत बरें जावंक, 40 जोड्यांक भुरग्याचे देणे फोवो जावंक, 26 जाणांक विजा मेळोवंक, 12 भुरग्यांचे हट राग पयस सरोवंक, 40 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 10 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक,
13 जाणांनी आमाल पिवणे सोडूंक 18 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 90 जाणांक बरें काम मेळोवंक चोरी जाल्ले भांगार पयशे पाटी मेळोवंक 12 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक 10 जाणांचे वेम पयस सरोवंक 8 जाणांचे पयण बरें जावंक 11 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक 15 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 30 जाणांक जिल्ले रीण पाटी मेळोवंक 7 जाणांची पाठदूख गूण जावंक 12 जाणांची उसमड पेंकाड दूख गूण जावंक 9 जाणांची डेलिव्हरी बरी तरान जावंक 8 जाणांची दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळोवंक 27 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल जावंक ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು तेगांच्या पायांतले खिळे मनजदीच्या आंगार आयिल्ल्यो किरंट नापयस जावंक 5 जाणांचें ऑपरेशन बरें जावंक एकल्याक ऑस्ट्रेलियन युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळोवंक एकल्याचे स्कॉलरशीप मेळोवंक तेगांची परीक्षा बरें जावंक 2 भुरग्यांक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक आनी प्रत्येक तेसावान दवरून मागतात सगळ्या बॉडीचे MRI स्कॅनिंग नॉर्मल जावंक 2 भुरग्यांचे ADHD समस्या परिहार जावंक एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोवंक एका भावाक सैरीक मेळोवंक 2 भयणीचे कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक एका भावाक पांयाक बोळ मेळोवंक आनी ताची भलायकी बेगीनच पाटी येवंक एकल्याची कार्यामणी भायर पडली पाटी मेळोवंक एकल्याक ऑपरेशन जाल्ले कांयच इन्फेक्शन जायनासतना ताची भलायकी बरी पाटी जावंक खासदार जावन 9 वर्सां जाल्ले एका जोड्याक भुरग्याचे देणे लाभोवंक एका भावाक UKंत बरें काम मेळोवंक एकल्याक लंडनांत बरें काम मेळोवंक मोच्या सांगाता तूं राव येशू हांव तुजे शिवायची येना मोच्या सांगाता तूं राव येशू हांव तुजे शिवायची येना Alleluia, 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 Alleluia. प्रत्येक रीतीने सालोरेसाच्या मजतीन आमचे जिणयेचे सर्व कष्ट बेजाराय दूख आकांत समर्पण दिवया सबारपटी विशेष तेसावां दवरून आमी हांगासर आयल्या वाजता आमची तेसावां समर्पण दिवया आमकां आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या मोगांच्याक सोमी जेजू क्रिस्त राखोवन दी सांबाळून दी सालोरेसाच्या मजतीन आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावराचेर आमच्या शिकपाचेर बेसांव वचून दी आमच्या कुटुंबांत आसले समस्या पयसरून दी आमचे थंय आसले उणेपण सोमी गूण करून दी आनी आमच्या थंय आसली आसक्तकाय सोमी ताच्या बळान भरून दी म्हण ह्या वक्ता मागया संत लॉरेसरा ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪಿಸಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ನ ಪುದರಡು ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರಿಹಾರ ಆವಡೆಂದು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುಗ ದಯಾದ ಕೈ ಸೌಮ್ಯ दयारा कई तो सालोरे सच्चा मजते दयारा कई तो शकी बवर्त परमणे बरे क्रिस्तांची निशियो बागी मोरण मोरण
सरकार तुझे संगाता सस्नाक देवा गळसूंचे भाग आम्हा समेस्तांक फावो कर आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटान दी तूं आमकां निवार. प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्याच्या उज्याचेर जैत वराशे तुवें केल्ल्या आमच्या अवगणाची खेणां आमी फालवाशी कर म्हूण आमी तुजे कडेन लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मंगळा जेजू या घडये पिडेस्त भावना खातीर भाव भयणी खातीर हांगासर येवच्या येयल्ल्या आनी कोणा खातीर आमी मागता तांचेर सोमेस्तांचेर हे विक्षण करतल्यांचेर जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या सक्तेन सरतरची पिडा गूण जावं दी म्हूण आमी मागता. जायतो लोक जायत्या तरांच्या पिडेन कश्ट जाता. जायती मोतीची पिडा, कुडीची पिडा, आत्म्याचे गाय आसून कश्ट ते आसात. हासनांत फटाफट म्हणल्या बरी 22 जाणां कालच्या दिसा म्हणल्या बरी लोक हार्टाच्या पिडेन मरता. ते हांगासर हार्ट अटॅक तरणाट्यांक भुरग्यांक जाते आसा. जेजूच्या आमोलीक रक्तान धुवन काडूं कसलेय हार्टाच्या पिडेंत आसा जाल्यार गूण जावच्याक कॅन्सराची पिडा वाग्यान चडती आसा जाती आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागया. जेजू ह्या पवित्र तळार जायत्यांक ताणें बरें केल्लें आसा. आरीच्या पिडेकाराक बरें केलें, केप्यांक ताणें आयकशें केलें, मोन्यांक ताणें उलयशें केलें, कुड्ड्यांक ताणें पळयशें केलें, देवसरांक ताणें धांवडयलें, आपल्या एका उतरान बावडता आशिल्ल्यांक सगळें बरें केल्लो तोच जेजू ह्या घडये सान लॉरिसाच्या कतकतीत मागण्या वरवीं हांगासर आयिल्ल्या आम्हा सोमेस्तांची पिडा गूण करूंक जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान धुवन गूण जावंक, जेजूच्या गायांनी आमची पिडा गूण जावंक, जेजूच्या आमोलीक रगत ताच्या माथ्याच्या केंसांतावन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत शिरा हाडांनी संदांनी कणांनी वाळून जर तरची आमची आनी हेरांची आनी पेल्यांची पिडा कोणा बसत आमी मागता तांची पिडा तुज्या बगले नासल्यांची पिडा गूण जावचे खातीर एक ना अनेक रितीन पिडेन कश्ट हर एकल्या खातीर जेजू आतां गूण करूं दी. सान लोरेस आमचे खातीर मागों दी. ह्या जाग्यार जायती अजापां जाल्यान हांगासर हर एका भक्तिकांचेर बावडत दवरून आयिल्ल्या हर एकल्यांचेर जेजू आपले सक्तेन आपल्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आपूण गूण करचे खातीर आमी मागया. जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान आमी मागया. आमचे दोनी हात ह्या वेळार हृदयाचेर दवरचे आनी ह्या घडये ह्या जाग आमचे खातीर मागतलो. सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे सोमी तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पदकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लॉरेन्सच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बासिलिकांत तुजे दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार सोलोन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतान जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देव बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. आमेन. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं आमची पातकां भोगसूं दी.
कोणी तुमचे मदें पिडेस्त आसा जाल्यार याजका कापो दी ताका तेल लावन दी आनी तो बरो जातलो. सर आमची पातकां भोगसतना कुडीक आमची भलायकी मेळों. ह्या पवित्र उदकाचे शिमणे वरवीं देवाची कृपा वाळोव दी, सोडवण आमकां लाभो दी. ह्या पवित्र तेलान आमचेर मागल्या मारिफात भावडतना आमी मागल्या मारिफात आमकां गूण जावं दी आनी पवित्र आत्म्याची देणी मेळच्याक आमी उबे रावया. ह्या घडये पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. Canção 94, 94. सन्वायेन तुझ्या वर्मोणाक पोच्या कुर्पेन भोर म्हाका देव तुका सेवा. सन्वायेन तुझ्या वर्मोणाक पोच्या कुर्पेन भोर म्हाका देव तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कुर्बेच्या सागोरा
भाग्यवंत लोरेसा आमा बसत विनंती कर भाग्यवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.